हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. सो आयज आम्ही सगळी जाणां भायर सरल्या वाळपयसून भायर सरल्या देवळान वचपाक. फातर्प्या देवळान वयता आयज आम्ही सगळी मेळोन. ह्या लास्ट व्लॉगान सांगला आसतले आम्ही. तो व्लॉग कंटिन्यू जाला काय न व्लॉग करतली काय खबर ना, बट आता सद्याक भायर सरल्या आम्ही. आणि हो केशव गाडी चलयता. आई पप्पा आई रत्नाकर बाबी फाटल्यान मोनिका हा, दीपा आसा आणि आई आसा. कोणशा आई बघ आई बघ स्टाईल. आणि कितें सांगतले आणि काय ना पहिले आता खांग रावतले काय तेंच्यांनी काय खावंक ना दोगांनी. सो आता आम्ही तुमका देवळान पावन मेवता. बाय बाय. फायनली पावले आम्ही देवळाकडे. पार्किंग करतो आता. सो फायनली आम्ही पावल्या देवळाकडे. 9:15 कशी बाहेर सरलेली. आता 11:30 कशी जायत येयल्या. आई आणि दीपा सामान घेता आता देवळान घेवपाक. बरें येता न्हू. गर्दी आहा दिसता आयज. गर्दी आसा आयज संडे न्हू आणि आम्ही लेट पावल्या मातशी. अगरबत्तीचे पुडे घेतले आता आम्ही आणि बाकीचे सामान हाडला आम्ही. फक्त हे विसरले हे. चड बरें दिसता न्हू आयज. वेदरूय बरो आसा पण काय झालं? सो आमच्या पाया बीन पडून जाल्लेले आहा. आता आम्ही दुसऱ्या टेम्पलान वयता. सायटीन आहा त्या थंयसर पावल्या काय मेळटा तुका. ह्या देवळान पाया पडून जाले आमचे. सगळ्यांक आधी बरें मागलाय. आता आम्ही दुसऱ्या सायडीन येयल्या. दुसऱ्या सायडीन पाया पडपाक. वत आसा मातशें कडक बट बरें आसा हांगासर. चेंजीस केला मातशें देवूळ. हे न्यू देवूळ बांदला हांगासर. हरशीं खूब वर्सां जाले आसतलीं. रेनोवेशन चालू आसलें आमचें. कंप्लीट जायत येयला दिसता. ऑलमोस्ट जाला. श्री शांतादुर्गा फातर्पेकारांनी प्रसन्न हांगासर येयला आता आमी पाया पडून. हांगासर तुमका कापडा बीन देवाची मेवता. आई आणि दीपा कापड घेवपाक रावला हांगासर. सो आता आमचे ह्या सायडीकूय पाया पडून जाले आणि आता आम्ही धूप आणि अगरबत्ती घेवंक येयला. त्या लास्ट टायम आम्ही घेतलेले हांगासून पायनॅपलाचे धूप. बरें घालतले. तुमका देवळा अपोजिटच मेवतलो. धूप मेवता, अगरबत्ती बरें आता हे धूप घेतलेले आम्ही हांगासून लास्ट टायम. बरें हाडले ना. 100 100 दोन तरेचे धूप पुढे पण घेतले. घेशीत पड. 2 तरेचे धूप घेतले हांवें. घरा पावले काय दाखयता तुमका. आता आम्ही ह्या वाटेन येयल्या पाया पडपाक. आता सगळ्याकडे पाया पडून झाले आमचे. आता पळोवया कितें खातली. मला पियातली लायम सोडा बी. कित्याक चड कडक वत आसता. ताका जायना गरमेन म्हणून लायम सोडा पिवपाक येयला आमी. आणि म्हाका हांवें आयस्क्रीम घेतल्या कुल्फी. अर्दो चोपयलो हांवें दगडो. मस्त झाडा बनाक लायला आम्ही. गाडी सावळेक कडकडीत लायम सोडा आणि आईस्क्रीम खाऊन झाले आता आमचे. वत सॉलिड सॉलिड म्हणजे सॉलिड हा वत. आमची मिस्टेक हा. आम्ही येयला 12:30 कडक वतान. पयसून व्ह्यू दाखयता तुमका. हे पळयात चड बरें दिसता देवूळ.
आमच्या पाया पडून झालं आम्ही गाडीन बसल्या एसी लावून गरमी चढ हा केशवाचे तोंड पण कळा असतले तुमका कितली गरमी आसा ती सारख्याच जाम पडला आणि माझे तोंड सुद्धा डल पडले डल किती हाडला ते दाखवता तुमका केशव घुसलेली तोंडा करून बसना का त्या टाइम अरे वा स्माइल केली केशव हे पहिले पायनॅपल दूध काढलाय अशें आसता ते आणि सांबरानी कितें तरी कप दूध काढला एक असले आणि हाडला हांवें एक क्यूटसो हार हाडला क्यूटसो तो पळय आमच्या देवाऱ्याक घालतात गणपती आता आमी भायर सरतली आनी जेवपाक वयतली मागीर मेळटा तुमकां बाय सॉंग ऐकत केशव चल ग सके पंढरीला चल ग सके पंढरीला जय हरी विठ्ठल असा सॉंग त्याच्यावर म्युझिक आहे कर अशें करताले तूय ह्या सायडीक कर अशें हा ह्या सायडीक बरें जाता अशें कर 2 hours later. सो आमच्या देवळात मी पाया पडून झाले आणि आमचे जेवणूय झाले आता आम्ही वयता घरा आय होप तुमकां आयचो व्लॉग आवडला आसतलो सो आयचो ब्लॉग आमचो तुमकां आवडला जाल्यार आमच्या चॅनलाक शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा थँक्यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट बाय व्हिडिओ बाय मोग असो ही सगळी न्हिदल्या फाटल्यान जाम झाले ट्रॅव्हल करून बाय जाम झाले आई बाय कर आमची माधुरी दीक्षित आत्ता आत्ता घरा पावले आणि आम्ही तुमकां दाखयता हांगा कितें आहा तें वानरां लायनीन बसल्या सगळे पार्टी चल्ल्या तेंची व्हडलो स्टाईल मारता न्हू पळय तो मनशाच सारको बोलला त्यांचे डिफरंट ग्रुप केला त्यांच्यानी